गोंय विविधतायेन नटलेलें आनी सैमान रचलेलें एक थळ. म्हणजे गोंयांत अशीं कितलींशींच थळां आसा जी आजून आमकां गोंयकारांक सुद्दां खबर ना. आनी अशाच कांय थळांचेर तुमकां व्हरपाचो हो एक ल्हानसो यत्न. सकाळची 7:30 वाजल्यात आनी आयज आमी चल्ले सत्तरी. पांचवे चार सैमाची, म्हादयच्या वळणांची, अस्मिताय व्हडविकाय दायजांची कवणांची, गूढ हासऱ्या कुळांची, घट्ट धाडशी मुळांची. हय रे दादू सोंपता पळय गोंयच्या माथ्यार सत्तरी. पणजे साकून आमी सकाळीं भायर सरले. वाटेर ओल्ड गोवा, गवंडाळे पूल, आमोणे पूल काडून होण्या आनी निमाणें वाळपय. सुमार 1 तासाचो प्रवास. फायनली पावले एकदांचे. ब्रह्माचें देवूळ खंय रे? ब्रह्मकरमाळी. ब्रह्मकमळी खंयच्या वाटेन तें? तो असो स्ट्रेट वच मरे. हय. असो स्ट्रेट मागीर पुलीस स्टेशन सकयल कदंबा. हय कदंबा बस स्टँड आहा खबर आहा तुका? ना. स्ट्रेट असो चल मागीर पुलीस वयर चडाक पुलीस स्टेशन मेळटा. देव त्या स्ट्रेट रोडान फुडें वचपाचो. ओके ओके. हांगासून तुका 4-5-6 किलोमिटर आहा. 6 किलोमिटर. हय. देव बरें. ब्रह्मकरमळीचो एड्रेस मेळ्ळो. मात म्हणलें पयलीं ब्रेकफास्ट. कुशीकूच आशिल्ल्या हॉटेलांत रुचीक गांवठी अस्सल गोंयची भाजी पाव आनी मिरची आनी तेचेर गरम गरम च्या. फक्त ह्या टायपची भाजी म्हळ्यार तशीच गांवांनीच मेळटा. आमच्या शारांनी तुका इतकी टेस्टी म्हणजे घरगुती. काय किती केले? फर्स्ट क्लास भाजी, पाव आनी मिरची. आतां आमी त्या वाटेन वतले, अशें ह्या बाजून वतले ब्रह्मकरमळी. त्या वाटेन कोण म्हणटा 6 किलोमिटर, कोण म्हणटा एकल्यान सांगलें आतां 12 किलोमिटर. कितें तें पळोवया. ह्या वाटेनूच या भाई. हें ब्रह्मकरमळी ह्या वाटेन न्ही? हो सरळ स्ट्रेट 7 किलोमिटर जातकीर 5 किलोमिटर जातकीर लेफ्टान. गोंयचे टुरिझम एम्बेसिडर, मोटरसायकल पायलट आनी वाटेर हेरांक विचारीत निमाणें पावले. आमी पावले आतां ब्रह्मकरमळी. रे बाबरे बाबा परमेश्वरा. म्हणजे हांगसरी हिस्ट्री कितें? कारण आतां आमी जेन्ना प्रोग्राम करता न्ही, कोण तरी भायले लोक पळयतले, गोंयचे लोक. खरें सांगू तुमकां म्हणल्यार असले थोडे वाठार आहा, असल्यो जागा आहा गोंयांतूच ज्यो गोंयकारांक सुद्दां खबर ना. आतां हांगा तरी हांवूच स्वता पयले फावट आयला. ब्रह्मकरमळी म्हणपाचें कारण कितें? ही मुर्ती आमच्या जाणट्यांनी जें कितें पळय सांगलां तें की ही मुर्ती करमळी म्हणून नियर ओल्ड गोवा, थंय जी करमळी म्हणून आतां ऑफकोर्स आतांय आसा ती सगळ्यांक खबर आहा. थंयच्यान ही मुर्ती खंय ड्युरींग पोर्तुगीज राजवट 4-4.5 वर्सां पोर्तुगीजांनी राजवट केली आमच्या गोंयांत. तेन्ना ती मुर्ती बी नॉर्मली फुट्टाले बाटाबाटी. एक्झॅक्टली हो वर्ड बाटाबाटी. दीस इज इम्पॉर्टंट. करताले हें करता म्हणून कोणी तरी बरे जाणकारांनी एक बरे सुज्ञ मनीस म्हणटा समंजसपणा जांकां आसा त्या मनशांनी दोगा चौगांनी कोणे तरी ती मुर्ती थंयची हांगा हाडली. तेन्ना हाडली आनी ही मुर्ती खंय हांगा दवरिली. आनी सकयल तुमी पळयलां झर आसा न्ही, ते झरीचें कितें तें चुकून आयलें कितें जालें. आतां हो प्रश्न पडटा बी ती मुर्ती उचलून हाडली निश्चित वाहन कांय नाशिल्लें. कशी हाडली हो प्रश्न क्वेश्चन मार्क निर्माण जाता. कारण सोपी गोश्ट न्ही एदी व्हडली मुर्ती थंयच्यान हाडून दवरून ती उदीक पिवपाक सकयल गेले.
उदी पिपिले कितें मातसो आराम केलो सगळे आयले दवरले आनी बरें येवन मातशें कितें बसून 5 मिनटां बसून जर ती आतां तेंचें वॉट प्लॅनिंग कितें आशिल्लें फुडें व्हरपाचें आय डू नॉट नो पूण मूर्ती आतां जाली या मुखार वचप खंय वचप हें तांकां खबर आसतली हांव न्हू पळोवंक गेल्यार मूर्ती उखला ना खंय म्हणजे त्या देवाक निश्चित ही जागा पसंत पडली आणि हा ही मूर्ती स्थापीत झाली आमच्या भारत देशात राजस्थानात पुष्कर म्हणून एक जागा असा बारीकशी मूर्ती असा पण येदी व्हडली मूर्ती ना आणि इतली उंच हायटीची मूर्ती तुम्ही पहिले प्रत्यक्ष आता ते सुंदर कार्विंग जे नक्षीकाम असा तेजे सरस्वती आणि कितें त्या रूपान ही मूर्ती इतली सुंदर असा इवन विजिटर्स गोंयचे आमचे भारतांतले न्ही भायले फॉरेनर सुद्दां येता भाऊ आत्ता जो म्हणटालो की जेन्ना पयले फावट हांगा ती मुर्ती हाडली तेन्ना त्या लोकांनी हांगा मुर्ती हांगा दवरून झऱ्यार गेले म्हणटा पळय ते तो झरो म्हाका दिसता घडये वच देंवता हांव आनी दीस इज तुळसासचारी जो म्हाका कवर करता थंड अशें पाणी आहा हें म्हणजे अशें म्हणटा खंय की हांगा केन्नाच उदकाची कमतरता जायना वा खरोखर थंड आहा अजून खूप अशी जागा आसा जशें हांवें म्हणलें सत्तरीत जे आमकां वचपाचें आहा पण एक जाग्यार जर आमी इतको टायम उरले म्हणजे रावचेच पडटा कारण प्रत्येक स्पॉटाक तितकेच इम्पॉर्टन्स आहा आणि प्रत्येक स्पॉटाची तितकी हिस्ट्री आसा सो आमी आतां भायर सरुया हांगा खंय हार्डली लोक येतात म्हणजे ते गेस्ट अशे आतां हार्डली हांगा लोक पावतात तर आतां ह्याच्या थ्रू जेन्ना तुमी पळयता प्रोग्राम जेन्ना पळयता तेन्ना तुमकांय आतां एक हांगा येवपाचो उमेद आसपाक जातली अवश्य कारण हांगसरलो एनवायरमेंट जर पळयलो इतको थंड वातावरण इतकें कूल म्हणजे दोंगर किंवा पोफळ्यो माड सुंदर असो वाठार मुजरत येयात आणि गोंय खरें गोंय कितें आहा तें पळयात कारण खरें गोंय जें आसा तें अशेंच ह्या वाठारांनी लिपलेलें आसा ब्रह्मदेवाचें दर्शन घेतलें थंड झऱ्याचें उदक माथ्याक लायलें आनी हय हो वाठार इतलो मोगाळ की केन्ना कसो वेळ गेलो कळोंकूच ना आतां म्हणलें मंदार बाईक मेळच्या पयलीं जेवन घेतलेलें बरें पूण जेवतलो जाल्यार परत वाळपय सारकी एक जावन 12 मिनटां जाली आनी आमी वाळपय परत पावल्या म्हणजे मस्त पैकी जेवन घेवया पयलीं म्हाका दिसता तेज्या पयलीं आतां हें काडपाचो टायम येयल्लो आसा सकाळीं थंड आसलेलें म्हणजे गरमी जावपाक लागल्या सो जॅकेट बी काडून आमी या सो दॅट एक मिनट हांगा आमी आतां नॉन वेज प्लेट मागयल्या तर तुज कसले धोडयारे सो हे चपाती सलाद लोणचें मस्त कोकम मागीर आहा किसमूर भाजी कडी रायस दोडयारो म्हणतो दोडयारो वंडरफूल गोन बी स्पायसी सो फोन बीन कांय ना डिस्टर्बन्स करप ना कांय ना लेट्स हॅव मस्त जेवण खरें म्हळ्यार आमी शारांनी भोंवता पूण जेन्ना त्या भितरल्या इंटिरियर्सान आमी येता न्ही तें जेवण त्या जेवणाची टेस्ट जो आसता पळय इट इज टोटली डिफरंट म्हणजे घरचें जेवण आसा आमी खूब वर्सां फाटीं जेन्ना आमच्या आजीचें जेवण जेवताले दॅट टेस्ट रुचीक जेवणा उपरांत परत फुडली शोध मोहीम सुरू पळय जेवण मरे आळस येयल्या सारकी मस्त पैकी टेस्ट ओडला मातशी आळस येयल्या परत आमी आतां सोदूंक वता मंदार जोशीक जे आमकां मेळपाचें आहा अदोशें चुकत आहा हांगा थंय आमी म्हाका दिसता थंयच लागींच आहा पावल्या पण खंय तें सारकें एक्झॅक्टली कळना भाई हे खंय मंदार जोशी खंय फायनली वी आर गोइंग टू मंदार जोशी वी विल टेक अस टू द डेस्टिनेशन वेर वी इंटेंड टू गो
थंय एक झर आसा अशें म्हणटा ती पळोवया आनी ताचे फुडें मागीर टायम मेळत जाल्यार हॅलिपॅड आहा खंय हांगा हॅलिपॅड एक एमर्जन्सी हॅलिपॅड बांदलेलें खंय ड्युरींग वन्स देन प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज सपोज टू कम हियर ती आयिल्ली तेन्ना खंय हॅलिपॅड बांदलेलें एमर्जन्सी. आनी परत हेंकां तेंकां विचारून निमाणे पावले मंदार जोशीगेर जो आमकां फुडल्या स्पॉटार व्हरपाचो. मात मंदारा परस ताचो बाबा चड जाणकार आशिल्ल्यान काकाच आमच्या वांगडा आपल्या नातवाक घेवन येयलो. आतां आमच्या कडेन आसा जोशी काका फुडलो जो स्पॉट आमी म्हणटाले त्याच्या बद्दल आमकां आतां म्हणजे ताका आमी हॅलिपॅड म्हणया हॅलिपॅडाचे तेंय पळोवंक वतले हो ना हॅलिपॅड. तुजें नांव सांग मरे तुजें नांव कितें? मेघन मंदार जोशी. हां मेघन मंदार जोशी आहा आमच्या वांगडा जो आमकां आतां थंय व्हरता त्या स्पॉटार. म्हणटा आमी तो जेन्ना इंदिरा गांधी उतराव घेवपाची असले हांगा अच्छा हेचे उद्घाटन जावचेले असले हांगा पांया भरणी हय धरणाचे म्हणून हो हेलिपॅड बांधलेले. म्हणजे आता हो तुम्ही जसं म्हणलं न्ही हॅलिपॅड म्हणून केल्लो ते म्हणजे ताच्या फाटल्यान याचा वापर कांयच जालो ना आनी इंदिरा गांधी आयिल्ली ना तेन्ना. अच्छा म्हणजे ऑलमोस्ट हे फॉरेस्टान ऑब्जेक्शन घाल्ले तेका मजा कशी बघा सगळी तयारी केली आणि आयत्या वखदार तेंच्यांनी 2 दिसा भितर 2च दीस उरलेले आणि कॅन्सल झाले. न्ही पण धरण बांदलेलें अशें काय ना बांदपाचे असले म्हणजे पाया भरणी म्हणजे ते पाया foundation stone. फाउंडेशन स्टोनच बसोवचेला असले. हो एक असो स्पॉट म्हणजे ताका हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स किंवा तशें इम्पॉर्टन्स कांय नासलें तरी जशें काकान सांगलें तशें ह्या स्पॉटाचें इम्पॉर्टन्स हें म्हणल्यार नांदोड्या गांवांत म्हणजे आमी इमॅजिनूच करूं शकना की हांगा एक हॅलिपॅड आसूं शकता किंवा अशें जरी ते वापरूना केन्ना तरी हें हांगसरलें जें धरण बांदपाचें आसलें त्या काळान म्हणजे इंदिरा गांधीच्या टॅन्युअरान तेन्नाच हें हॅलिपॅड तयार केल्लें कारण तेन्ना ती हांगा येवपा आसली इनॉग्रेशनाक तशी पण ह्या जाग्याचो वापर जावना पण नांव उरलें हॅलिपॅड म्हणून कारण सगळें सारकें सिस्टमॅटीक जाल्लें. ह्या केन्ना न्हंयचेर येयल्लो जाल्यार कोणाक विचारून भितर उतारपाचें. न्ही म्हाजें तरी म्हणणें अशें की न्ही कोणीय ट्युरिस्ट येतात कोणीय ट्युरिस्ट येता न्ही हांव इतकें सांगूं सोदतलो की खंय आसूं स्पॉट तुमकां जर लोकली कांय खबर ना जाल्यार जाणून घेयात लोकां कडल्यान विचारून घेयात कारण न्ही आनी मेनचें कशें जाता असले स्पॉट बदनाम कशें जाता जाल्यार ह्या खातीरूच म्हणजे निग्लिजन्स तेंचें आसता तेच स्वता कांय काळजी घेना आनी मागीर कितें घडलें की मागीर जाग्याचें नांव पिड्ड्यार जाता. जाल्यार तुळशी म्हणटा जाल्यार एक अशी असं देवान असो न्ही येवंका म्हणून दीस इज द बेस्ट स्पॉट आजच्या दिसाक म्हणजे आज सकाळच्यान आमी जितके भोंवले देवाचें दर्शन घेतलें एक तर आनी हें म्हाका दिसता दुसरें स्वर्ग कशें दिसता म्हाका करता वा फ्रीज जाल्यार एक बरी गजाल म्हणल्यार यू हॅव टू एन्जॉय असले स्पॉट चिकू नाका आणि मस्ती कर नाका. वंडरफुल. लोकांनी अश्यो बाटल्यो आतां ह्यो अडोवपाची गरज ना न्हू थंय फॉरेस्टान पोतयो दवरलेल्यो आसा ह्या न्हंयचे कुशीक तेतूर तरी अडोवच्यो हेतूर अश्यो अडोवच्यो न्हू. आतां आमी येयल्या न्हंयचेर पूण बघा सगळ्याक अश्यो थंय वाटेन बघा अश्यो सगळ्याक बाटल्यो उडयल्या किंवा पिशव्यो उडयतात तशें उडोवं नाकात म्हणून सांगा. सो काका जसो सांगता दिसता खरोखर हो नेचर जो आसा तो एन्जॉय करपा सारको आसा. हांगा जरी तुमी हांगा केन्ना आयले जाल्यार त्या निसर्गाचो आनंद घेयाक अवश्य घेयाक. हरशी टायम म्हाका दिसता चार जाली आसतली न्ही सो ह्या टायमार चारांक जंय हय वत हांगा कडकडीत वत आहा तेन्ना काका आपयता आमकां थंय या तेन्ना जेन्ना आमी हांगा हें करता न्हाता तेन्ना फ्रिजान आसल्या भशेन दिसता सामकें अक्षरशः फ्रीज
आतां हे मस्त अशें या स्विमा उपरांत हांव आतां वयर येयल्लो जाल्यार काकान सांगलें तशें म्हाका दिसता जेवण बी तयार आसा एक ग्रूप हांगा आहा पळोवया बाय खंयचे तुमी खंयचे काय म्हणटा गांवचे हां हां हय हां म्हणजे आमी तुमी अशें वाळशी येता हरशीं येवन वचोन हांगा पिकनीक बी चालू आसता आयतारा कशें रांदता बी हांगाच लोकल आमकां अशें भायर एक दीस उमेद करपाक बरें आयज संडे न्हू ना म्हणजे हांगा रांदून अशें येयलें की रांदून हें करप रांदपाचें आनी जेवपाचें जेवपाचें हां 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 आनी आतां बरें जालें हांव आतां न्हांवन आयलां म्हाका भूक लागल्या सो मस्त पैकी हाडया हें करया जेवण रायस तयार जालां तर जावपाचें आहा दिसता न्हू रायस तयार जाता सो तो पर्यंत आनी मॅरिनेट करून दवरलेलें आहा चिकन मॅरिनेट करून दवरलेलें आहा काय मॅरिनेट चिकन रेडी आहा म्हणजे मॅरिनेट करून दवरलेलें आतां कितें दवरलें म्हणजे एक 10 मिनटां भिजून जातलें तें फ्राय ना फ्राय न्हू तेजी चिली करपाची अच्छा चिकन चिली Chicken सो हांव सारको टायमार पावला चिकन चिली रेडी जावपाचें आहा रायस जाता रेडी सो ती मजा घेवया न्हू हां टेस्ट करया न्हू हय टेस्ट करा चिकन हे सायडीन लिव्हर आहा हे सायडीन एक आणि हे सायडीन हे बाकीचे आतां हांव कितें खावं लिवर खावं वॉटेवर ते पळयात रेडी आसा टेस्ट करूया सांगपाचें खंय म्हणल्यार आतां बसून खावंक दिसता कारण कितें आतां आमी भायर खावन जेवण येयले हरशीं आनी हे जे पळय एक्चुली बार्बेक्यू रॉ बार्बेक्यू ते अक्षरशः झाडाचो हे करून बडी यूज करून केल्ले आहा टेस्टी म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यान म्हणजे पयलीं काळान कशे जेवताले लोक ते एक स्वाद मेळ्ळो परत एकदां येयात पिकनीक करात मजा करात कारण असले स्पॉट्स जे आहा गोंयान खूब अशे आहा जे स्वता आमकां खबर ना अजून गोंयकारांक असले स्पॉट आमी तुमचे फुडें हाडीत रावतले तर ह्या स्पॉटार येयात पिकनीक करा मजा करा पण पर्यावरणाची काळजी घेयात लिटर करनाका गार्बेज करनाका बरें भाई देव बरें करूं बरें हा म्हादयच्या थंड उदकान डुबकी आणि सारखे ऑथेंटीक बार्बिक्यू उपरांत क्रिकेट ग्राउंड काडून आमी पावले लागच्यात नानोड्यांतल्यात फुडल्या स्पॉटार तशें म्हाका दिसता हो लोक येतात भरपूर हांगा लोक येतात असं न्ही किंवा नवीन स्पॉट असो न्ही पण लोक अशे येता दिसता काका हा हांगा अशे लोक येतात खूब न्ही खूप हांगा हां भरपूर लोक ओके हे आता ते बघ चालू आहा त्यांचे हय कळोंक ना हॅपी बर्थडे टू यू करतात थंय ते पार्टी बी आसता बरें जालें आमी ह्या स्पॉटार जे पावल्या एक आत्तां हांवें थंयसर थंय एक पिकनीक केली जेवलो हांव आनी आतां हांगा म्हाका बर्थडे पार्टी मेळ्ळ्या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॅपी बर्थडे सर नो प्रॉब्लम आमी कितें केलां आमी वी आर डुईंग दीस प्रोग्राम वेर इन लायक वी आर एक्सप्लोरींग द अनएक्सप्लोर्ड सो आमी बर्थडे पार्टेक सारके पावले टायमार आणि आमी वी आर गिवींग अ मेसेज आमी वी आर एक्सप्लोरींग अनएक्सप्लोर्ड पण देन यू शूड नॉट एक्सप्लॉइट म्हणून अशी एक मेसेज दिता सो तुमचे कडल्यान मेसेज दिया तुमी बरी जाता करेक्ट आमचे गोवा खूप सोबीत आसा आनी असले खूप अनएक्सप्लोर्ड प्लेसीस आसा आनी आमकां असले अनएक्सप्लोर्ड प्लेसीसांचेर येवन अशी पिकनीक करपाक खूप आवडटा पण आमी जेन्ना जेन्ना जाग्यार गेल्या न्हू तेन्ना तेन्ना आमकां थोडो तरी कोचोप दिसतात आयज पासून आमी आतां इतले वर्सां 8 वर्सां जालीं आमी हांगा येता 4-5 वर्सां पयलीं आमी येतालीं तेन्ना हांगा कोचो बिचो नासलो आतां इतलो कचरो आसता न्हू लोक येता बियरी बॉटल फोडटा आनी ते उदकांत वचून गेल्यार जाल्यार पांयांक बी तोपूंक शकता म्हणून आमी जेन्ना जेन्ना पिकनिकेक येता न्हू आमी असले बॉक्स घेवन येता बॉक्स ना जाल्यार एक गार्बेज बॅग तरी घेवन येता आनी जे आमी खाता पिता बी सगळे ते सगळो कचरो आमी त्या बॉक्सान घेवन घरा वचता आनी मागीर आमचे गार्बेज मॅना कडेन दिता So we have a very responsible birthday party where we have fun. At the same time, we take care of our environment also. And I was just discussing with my friends that if I had gloves today, I would have tried to even clean up the place that has been dirty. Thank you. Please let's keep our Goa beautiful. Yes. Thank you so much. देव बरें करूं. Thank you so much. Thank you. Take care. Enjoy. Bye. Take care. ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां खुबशे अशे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसीस मेळटले आमी सोदून काडटले दाखयतले तुमकां पण ते प्लेसीसांक एन्जॉय करचें एक्सप्लोर करचें पण एक्सप्लॉयट करचें न्ही आनी आमचें गोंय सुरक्षीत क्लीन दवरचें 5वेचार मोगाळ आमच्या 70चे काळीज इतले मोठे की जातूर भोंवपाक आमचो एक एपिसोड पावपाचोच ना
म्हणूनच सत्तरीतले अशेच आनी खूब सोबीत वाठार भोंवपाक फुडल्या भागात मेळया.